न्हंयत झाडांनी आणि रस्त्या कुशीक कोयरांच्यो राशी आता मोठ्या प्रमाणात दिसपाक लागल्यात। साश्टी वाठारात काय बेजबाबदार समाज घटक कोयरांच्यो पोटल्यो रस्त्यार शेवटुपाक लागल्यात। हांकां ख्यास्त जावपाक जाय अशें सगळ्यांकच दिसता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता तुम पळयतात गार्बेजीचो जो प्रश्न आसा वो कसोय सुटाव जायना आनी सरकार प्रयत्न करता आनी एक वटेन आमी म्हणटात की गोंय आमगे हें भांगराळ गोंय आमी करचें पण गार्बेजीचो प्रश्न जो पर्यंत सुटना तो पर्यंत आमचें गोंय जें आसा हें भांगराळ जावपाक शकना। कित्याक लोक आतां जो गार्बेज आसा ही रस्त्या कुशी ओडून जाली आनी आतां सारके रस्त्यार उडोवपाक लागले। म्हणटकीर हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी ही जर गार्बेज अशी उरली जाल्यार हांगा कितलीशी दुयेंसां पसरतली। आनी तूं पळयता आतां कोरोना परतो इल्लो वाडपाक लागले कडेन आसा आनी कोरोनाची पेशंट मेळपाक लागल्या। तितूंत भितर आनी एक वायरस आयले कडेन आसा। पूण हो गार्बेजीचो प्रश्न सुटाव करता जाल्यार पयलीं काम म्हणटा तें TCPचें आसता। कित्याक हे TCP जेन्ना परमिशन दिता त्या टायमार तांकां पार्किंगेक कितली परमिशन दिता तें पळोवपाक पडटा। कित्याक आनीक पार्किंगे वटेन आनी दुसरे वटेन जे बिल्डर आपल्याले प्लांट घालतात काय ना हेंय पळोवपाक पडटा। दाखयतात आनी थंय मागीर पार्किंग करतात आनी प्लांट म्हण तो उरना। आनी अशें जर केलें जायत जाल्यार ही हांगा गार्बेज सॉल्व करपाक जावपा ना। आमी कितलींशीं हॉटेल पळयतात, व्हडली हॉटेलां तेणी काडून जी गार्बेज आपल्याली आसा ती काडून तेणी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या। जर हॉटेलांक जर प्लांट तेंचे कडेन ना आनी आसा जाल्यार ते कित्याक दितले दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराक गार्बेज व्हरपाक? हांगा खंय तरी ह्या हॉटेलांचेर इन्क्वायरी करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की ह्या हॉटेला कडेन प्लांट आसा काय ना आनी त्याच बरोबर ना जाल्यार तेंचेर एक्शन घेवचें। आनी तशेंच हे जे बिल्डर आनी हे बिल्डींग बांदतात हेंकाय खंय तरी सरकारान खंय तरी चिमट काडपाक जाय। कित्याक ही जी गार्बेज आसा ही थंयची गार्बेज आसा आनी ह्या बिल्डींग वाल्यांची गार्बेज ही अशी करून रस्त्यार पडटा। आज गार्बेज लासतात आनी हो लासतरेक खंय तरी जो स्मोक आसा वो वयर मळबा वयता आनी तो वाऱ्यांक घसयटा आनी आमच्याच पोटां वयता आनी हें चड माल आसा हें ल्हान भुरग्यां वयता आनी हेजेर खंय तरी सरकारान उपाय काडपाक जाय। आनी हो जर काडना जाल्यार आमी आमची गोंय जें आसा हें भांगराळ म्हणपाक शकना। कोयर हो विशय तसो राज्याक नवो न्हय। पुराय गोंय सध्या कोयराचे समस्येक तोंड दिता। कोयराचो योग्य तरेन विलव लावपाक साबार मोहिमे लेगीत आंखल्यो तरी समाजातले काय बेजबाबदार घटक अजूनही कोयरांच्यो पोतयो हाडून रस्त्या कुशीक ते भायर आता रस्त्यार उडोवपाक लागल्यात। काय जण या कोयराक उजो घालतात। तो पातळून कितें अघटित घडू येता पळयात आमचो रिपोर्ट। आता वयर थिंगा लोक कितें करता गार्बेज जाता लोक लाशितात ती लासूंक जायना। जेन्ना ही गार्बेज लाशिल्ली तेजी ती टॉक्सीक गॅसीस सगल्यो एनवायरमेंटाक येताय आनी थिंगा जाता मागीर ती भुरगीं बी माल पडा ती भुरगीं ती ब्रीथ करताय ती प्रेग्नंट वुमन आहाय ती आनी तुमी आतां जाणा कोरोना परतून वाडवता सो हें मातशें तुमी बंद करूंक जाय। हें गार्बेज बी कितें प्लास्टीक आसता रबर आसता आनी कितें आसता तें सगळें तुमी लासाचें बंद करपाक जाय। हेजे भायर प्रॉब्लेम जायत रावता न्ही। ही गार्बेज रस्त्याक कशी उडयता तेजेर कितें दिसता तुका? आतां गोंय कितें जालां आहा सगळें भाड्यान दवरताय सगळें भाड्यान दवरलो आहाय। सो तेमकां एक्चुली ते ओनर जो रावता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती गार्बेज एकटेन जाता की तेमी सामान दवरलें जाय जेन्ना कोण येता कलेक्शन येता तेंकां दिवपाचें तेंक तें जायना। ते कोण रावताय ते भाड्यान रावता ते वयताय हुंय डाम कोताय सो तेंकां हिसाब मारताय एक्चुली ओनराय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसूंक जाय म्हणून ही सगळी गार्बेज रस्त्याचेर पडटा। सगळी आख्खी रस्त्याचेर न्हंयत आनी सगळे कडेन गार्बेज वयर थिंगसून गार्बेज। गार्बेजी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक ना। गार्बेज सॉल्व करून आमकां आसत तें ओनर आहाय कोणाक आहाय तेमकां आसतात जायना म्हणा जाता जायना पूण एफेक्ट घेवपाक जाय इनिशिएटीव घेवपाक जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी।